पहिले लाईट परत परत वयताले म्हणून आम्ही एक सीएमची अपॉइंटमेंट घेऊन सीएमची भेट घेतली फुल पंचायत बॉडी आमचे आणि ऑफिसर इंजिनियर आणि फुल सीएमान सांगले एक थोडे दिवसांनी सगळे लाईटचे प्रश्न सॉल्व करतात गावातले का एरिया केन्ना सुरू आसा प्रॉब्लेम फक्त 2-3 दीस स्टार्ट झाले शुक्राचार स्टार्ट झाले आणि हे सगळे चढ पावस पडटा कारणान ते झाडां बिडां खूप पडल्या लायनीचे आणि लायनी ते सगळे वीक जाल्ले आहा ते आतां आमी सीएमान सांगला ते आपण इंजिनियरांक सांगला ती सगळे न्यू लायन घालपाक आणि आता प्रॉब्लेम आयच्यान सॉल्व केला आमचो ट्रान्सफर प्रॉब्लेम जालो फक्त मेन जे जुने लायनी आहा ते तुटताल्यो आणि पावसा खातीर त्यो ब्रेकडावन जातलो खूब फावटी लायन आता सीएमान सगळे प्रॉब्लेम आमचो सॉल्व केला आणि ती जी मेन लायन घालपाक जाय ते इंजिनियरांक सांगला की मेन लायन तिची टेंडर काढा आणि इमिजिएट करा म्हणून आता आमी खुश तुमचें नांव कितें माझें नाव संदीप रावत XZB हांव पयलीं ZB ॲक्च्युली कितें आहा न्हू ती लायन सगळी फॉरेस्ट एरियेन वता आनी हे प्रॉब्लम ओन्ली पावसान दिवस जाता अदरवायज लास्ट 10 months प्रॉब्लम आसना आनी हे टायम ओन्ली फ्रायडेसून मातशे प्रॉब्लम जाता 2-3 दीस कंटिन्युअस येता वता ते रेक्टिफाय करता परत सेकंड टायम आनी झाड पडटा आनी लायन तितली लेंथी आसा 20-30 kilometers आनी दे हॅव टू गो वॉकिंग इन द फॉरेस्ट म्हणून मातशे टायम घेतला बट ते लायन शॉर्ट करपाक आमी सालान एक सबस्टेशन ऑलरेडी प्रपोज केला इट इज अंडर सँक्शनिंग एंड विथीन 2-3 months सँक्शन जावन टेंडर करतले आनी वर्कआउट जातले एंड दुसरी म्हणल्यार आमगे लायन्स ओवरहेड लायन्स आहा ओल्ड लायन 35-40 yearsची एंड ओवरहेड बीइंग कंडक्टर एनी ट्री फॉलिंग एनीथींग न्हू स्नॅप जाता सो तेका लागून आमी एरियल बंच कंडक्टर म्हणून एल्युमिनियम कंडक्टर विथ PVC वायर टायप प्रपोज केला टेंडर ओपनूच जाला पयरो आनी 1 month ऑर्डर दितली बट नेक्स्ट पावसान पयलीं हे सगळे आमी रेक्टिफाय